आकाशवाणी पणजी. ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन. नमस्कार, हांव भारती. तुमच्या धावपळीच्या जिणेत थाकाय दिवपी तुमच्या आवडीच्या कार्यावळीत मतदाता जंक्शन भितर तुमचे स्वागत. बरोबर मरे भारत? हाय भारती. नमस्कार इष्टानो, कशा आसात तुम्ही? आज तर असा की थंडीच्या मोसमात तुम्ही घटमूट असतले. भारती, हालीच 2 राज्याच्यो विधानसभा वेंचणुको पुराय जाल्यात न्हय? हय भारत. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या लोकांनी 5 वर्सां खातीर आपले सरकार वेचून काढला. भारती, ह्या वेंचणुकेत तुवें पळयलां आसतलें राजकीय पक्षांनी कशे तरेन आपल्या खातीर समर्थन मागले, मतदारांक प्रभावित करपा खातीर कितके यत्न केले. सारकें सांगले तुवें भारत. राजकीय पक्षांक तर वेंचणूक जिखल्या उपरांत कळटलें कोणाक कितली पसंती मेळ्ळ्या तें. मात आमकां रोखडेच आमचे लिसनर व्हॉट्सॲप मेसेज करून आपल्या यत्ना विशीं सांगतात. हांव चिंत्ता की आयच्या कार्यावळीच्या सुरवेक आमच्या एका आयकुप्याचो आवाज आस्पावीत करचो. हय हय. सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार. मेरा नाम राजेश पुष्करना, गांव इंटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान से बोल रहा हूँ. मैंने एक स्वरचित कविता लिखी है जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है. आओ सुने मतदाता जंक्शन, निर्वाचन विभाग का है यह फंक्शन. सभी मतदाताओं के मन को बाता, हर शुक्रवार को यह है आता. अब नहीं है मतदाता इससे दूर, कार्यक्रम है जानकारियों से भरपूर. मतदाता जंक्शन कार्यक्रम का रथ, हर मतदाता का पथ प्रदर्शक. चुनावी चाचा देते हैं जानकारी, मतदान से जुड़ी जानकारी सारी. मतदान को भी मनाए त्योहार, प्रजातंत्र में लाए बहार. आकाशवाणी और भारत निर्वाचन दोनों का साझा है कार्यक्रम. राजेश पुष्करना की पुकार, कार्यक्रम सुने हर शुक्रवार. वाह. आणि आता गजाल आमच्या लोकतंत्रची. आमच्या लोकतंत्रचो मुखेल खामो आसा राजकीय पक्ष. तेच वेंचणुको लढटात. हार जीत जाल्या उपरांत संसद आणि विधानसभा हांचे भितर तांचेच लोक कायदे करतात. खरे भारती, इतकेच न्हय, लोकांक जापसालदार सरकार आसूं वा विरोधी पक्षाची भूमिका, सगळे काम हे राजकीय पक्षूच करतात. घटमूट आणि शक्तिशाली लोकतंत्राचे 3 महत्वाचे घटक आसात: उमेदवार, राजकीय पक्ष आणि सगळ्यात वयर मतदाता, जो आसता लोकतंत्राचो भाग्यविधाता. चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, खुद अपनी नगरी का नवनिर्माण करें. चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें. अपने वोट की कीमत को हमने अब पहचाना है. बहकावे में आके नहीं इसे व्यर्थ गंवाना है. अपने प्रत्याशी की पहले खुद पहचान करें. चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें. आने वाली पीढ़ी भी हम पर अभिमान करें. चलो मतदान करें. भारत, कितें योगायोग आसा पळय. आमी वेंचणुकीची गजाल सुरू केली आणि तितल्यान आयले आमचे वेंचणूक काका. नमस्कार काका. हे नमस्कार नमस्कार भुरग्यानो. आयलो पळया हांव भोंवत टायमाचेर मतदाता जंक्शन कार्यावळीन. कितें चर्चा चलिल्ली काका? आमी उलयताले राजकीय पक्षां विशीं. वेंचणूक तर प्रत्यक्षान तेच लढटात, जिखता लेगीत तेच आणि तेच हारतात. मात तांच्या संदर्भात कितें नेम आसात ते मात आमी नकळो. हांव कित्या खातीर आसा तर, कारण पळयात आज कल्पनाबाई येवपाक शकचे ना. अरे, ताचो फोन आयिल्लो. कितें तरी खास काम आसा म्हणून बिजी आसा तें. काय नजो काका, तुम्ही आसात न्हय. आमकां पुराय विश्वास आसा तुमचेर. देखून आमचे सगळे प्रश्न आमी तुमच्या मुखारच दवरतात. आणि तुम्ही ते सहज सोडयतात. पळयात भुरग्यानो, आमच्या देशान वेंचणुके खातीर एक कायदो आसा, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम. देशांतल्या पयल्या सर्वसाधारण वेंचणुके आदीं 1951 वर्सा हो कायदो केल्लो. ह्याच कायद्या खाला राजकीय पक्षांची नोंदणी जाता.
अशें तर आणि ही नोंदणी करता तरी कोण? राजकीय पक्षांची नोंदणी करता वेंचणूक आयोग. तोच वेंचणूक आयोग जो राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसद, विधानसभा आणि विधान परिशदो हांच्यो वेंचणुको घडोवन हाडटा. आमच्या देशान 8 राष्ट्रीय पक्ष आसात जांकां वेंचणूक आयोगा कडल्यान मान्यता मेळ्ळ्या. त्याच वेळार राज्य पावंड्या मान्यता प्राप्त पक्षांची संख्या आसा 55. काका, राष्ट्रीय आणि राज्य पावंड्यावेली मान्यता मेळोवपा खातीर वेंचणूक आयोगान कितें गायडलायन बी जारी केल्या? गायडलायना बगर कांयच शक्य ना न्ही. वेंचणूक आयोगान गायडलायन केल्या. वेंचणूक आयोगान वेंचणुका संदर्भांतल्यो कागाळ्यो सुटाव्यो करपा खातीर आनी उमेदवारांक बरी सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर सुविधा आणि समाधान नांवाचे 2 पोर्टल लेगीत हाडल्यात. काका, मातशें आनीक विस्तारान सांगात न्हय. ऐका तर भुरग्यानो. काका, आमी तर आयकताच आणि आमचे आयकुपी लेगीत. आमच्या देशान लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951च्या सेक्शन 29A खाला राजकीय पक्षांचे नोंदणीकरण भारतीय वेंचणूक आयोग करता. ह्या अधिनियमा खाला दरेक राजकीय पक्षाक आपल्या स्थापनेच्या 30 दिसां भितर वेंचणूक आयोगा कडेन थारायिल्ल्या अर्जान निवेदन करचें पडटा. सगळे नोंदणीकृत राजकीय पक्ष सुरवेक बिगर मान्यता प्राप्त पक्ष म्हणून वावुरतात जो मेरेन ते राष्ट्रीय वा राज्य पावंड्यावेली पार्टी जावपा खातीरचे निकश पुराय करिनात तो मेरेन. काका, ही तर व्हड उपयोगी माहिती मेळ्ळी. ह्या संदर्भात अदीक माहिती दियात न्ही काका? सांगात न्हय काका, खूब बरी माहिती आसा ही. हय तर भुरग्यानो, तुमच्या काकाचे केंस कितें वतान धवे जावंक ना आनी तुमकां हेंय खबर आसा की तुमचो काका 12 गांवचें उदक पियेला. तर आयज तुमच्या प्रश्नाची जाप हांव एका इंग्लीश ओपारीन दितां. कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सीस माउथ. कळ्ळें भुरग्यानो? ना काका, तुमी तर आमकां आनीक घुसपान उडयलें. ना बाय भारती, तुमचो हो काका हरशी जाल्यार खंयशीय गजाल सोंपेपणान समजावपाक शकता. मात आनीक बरें जातलें की आमी सगळे म्हायती खातीर वेंचणूक आयोगाचे वरिष्ठ प्रधान सचिव KN भार हांच्या लागीं वचुया. अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951च्या सेक्शन 29A खाला राजकीय दळांचे नोंदणीकरण भारतीय वेंचणूक आयोग वरवीं जाता. खंयच्याय राजकीय दळाक आपल्या स्थापनेच्या 30 दिसां भितर वेंचणूक आयोगान थारायिल्ल्या प्रारूप प्रमाण आवेदन करचें पडटा. सगळे नोंदणीकृत राजकीय पक्ष सुरवेक बिगर मान्यता प्राप्त पक्ष म्हूण वावुरतात जो मेरेन ते राष्ट्रीय वा राज्य पावंड्यावेली पार्टी जावपा खातीरचे निकश पुराय करिनात तो मेरेन. राष्ट्रीय पक्ष ते आसतात जांणी फाटली लोकसभा वा विधानसभा वेंचणुकांत उणेच 4 राज्यांतल्या दर एका भितर 6% वैध मतां आनी खंयच्याय एका वा सगळ्या राज्यांनी मेळून 4 लोकसभा सुवात्यो मेळयल्यात. दुसरी अट अशी आसा की फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेत उणेच 3 राज्यांतल्यान वट्ट 2% सुवात्यो मेळिल्ल्यो आसूंक जाय. तिसरी अट अशी आसा की ती पार्टी उणेच 4 राज्यांनी राज्यस्तरीय पक्ष म्हण मान्यता प्राप्त आसपाक जाय. राज्यस्तरीय पक्ष म्हण मान्यता मेळपा खातीर आवश्यक आसा की खंयच्याय पक्षाक फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेत वट्ट वैध मतांतली उणेच 6% मतां आनी उणेच 2 सुवातेंचेर जैत मेळपाक जाय. दुसरी गजाल, फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेत वट्ट पडिल्ल्या वैध मतांतली 6% ह्या दळाक मेळिल्ली आसपाक जाय. तशेंच उणेच एका तरी लोकसभा सुवातेर जैत मेळपाक जाय. तिसरी गजाल, फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेत पार्टीन उणेच 3 सुवातेचेर जैत मेळोवचें वा त्या विधानसभेच्या 3% सुवातेंचेर जे खंयचे अदीक आसात ताचेर जैत मेळोवचें. हाचे भायर दळाक दर 25 लोकसभा सुवातांतल्यान उणेच एका सुवातेर तरी जैत मेळपाक जाय. तेच वांगडा पार्टीन आपल्या राज्य वेंचणुकांत उणेच वट्ट वैध मतांतली 8% वा ताच्या परस अदीक मतां मेळोवची. भारत वेंचणूक आयोगान राजनितीक दळांच्यो कागाळी सुटाव्यो करपाक आनी उमेदवारांक बरी सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर आयोगान सुविधा आनी समाधान नांवाचे 2 पोर्टल लेगीत हाडल्यात. वा, खरेंच
KN बार यांनी खूप बरी माहिती दिली. भारत, आमच्या आयकुप्यांच्या सहभागाबगर तर ही कार्यावळ अर्धवटशी दिसता न्हय. बरोबर तुझ्या भारती. तांचे खातीर गजाल चल्ल्या जाल्यार तांची गजाल लेखीत जावची. सामकी म्हज्या काळजातली गजाल उलयलो तूं भारत. आतां वेळ जाल्या आयकुप्यांच्या मंचाचो. म्हळ्यार आयकुप्यांकडल्यान मेळिल्ली रिकॉर्डिंग आयकुपाचो. एक गजाल सामकी बरी दिसली म्हाका. कितें? हीच की आमची कार्यावळ आयकुपी फकत ती आयकनात जाल्यार तातूंत वांटेकार जावपाची लेगीत तांकां उमळशीक आसता. जावं विचारिल्ल्या प्रस्नांची जाप धाडप आसूं वा आपल्यो प्रतिक्रिया, कविता, गीत हांच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन जोडप आसूं. हे तर आसाच. चला तर ऐकूया ही केप आमकां खंयच्यान मेळ्ळा रिकॉर्डिंग. नमस्कार श्रोताओं, मैं आपका दोस्त विकेश प्रजापति, ग्राम बनगुआ, पोस्ट बरुआ सागर, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर। जागरूकता भरा कार्यक्रम चुनाव आयोग और आकाशवाणी के सहयोग से जो हमारा स्वतंत्र भारत है और हम अपने मत का उपयोग करके अपनी सरकारों को चुनकर अपने अधिकारों की रक्षा करके बहुत अच्छा एक सार्थक कहा जाए एक अच्छी सरकार हम चुने और हम अपने मत का उपयोग करें। मत की एक अपनी पहचान है। एक मत भारी विजय दिला सकता है, एक सामाजिक कार्य करने वाली सरकार ला सकता है और सभी का उत्थान हो सकता है। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। देश तुम्हें योगदान करो, पर्व चुनाव का मतदान करो, सबका कर्तव्य है ये पहचान हमारी है, अपना अपना वोट करना सबकी जिम्मेदारी है। जागो रे जागो, जागो रे जागो, निकलो अपने घर से नए कल का निर्माण करो। देश तुम्हें योगदान करो, पर्व चुनाव का मतदान करो, जागो रे जागो। भारती, एक गजाल उरली. ती कितें? वेचणूक प्रश्न आणि फाटल्या वाट्यान विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप आणि भाग्यशाली जैतिवंताच्या नावाची घोषणा. अरे पूण फाटल्या खेप कितें प्रश्न विचारिल्लो आमी? प्रश्न आशिल्लो, भारत वेचणूक आयोगान हालींच 4 नोव्हेंबर 2022 ह्या दिसा खंयच्या ॲपचें सुधारीत वर्जन लॉन्च केला. तर हाची जाप आसा PWD ॲपचें सुधारीत वर्जन. रावात आतां जैतवंताचें नांव सांगते आजी. तुमच्या सगळ्या लागीं एक गजाल. आमच्या जायत्या आयकुप्यांनी सेगीत आमकां जापो धाडल्यात. तातूंतल्यो चडश्यो जापो बरोबर लेगीत आसात. मात कांय कडेन नांव सारकें बरयल्लें ना, जाल्यार कांय कडेन नामो बरयल्लो ना. हाका लागून तांचें नांव लॉटरी भितर आस्पावीत जावपाक शकलें ना. देखून हे खेपे आपल्या जापे वांगडा योग्य तरेन फकत नांवूच न्हय जाल्यार पुराय आनी योग्य नामो लेगीत धाडात. आता वेळ जाला जैतवंतांच्या नावाची घोषणा करपाचो. आणि भाग्यशाली जैतिवंत आसा P. सुब्रमण्यन, पोस्ट ऑफिस कुलक्कड, पलक्कड, केरळ. तुमका परबी. भारतीय वेचणूक आयोग हांच्या सौजन्यान तुमचें इनाम तुमच्या नाम्यार धाडून दितले. आणि ह्या वाट्याचो प्रश्न आसा, आतां मेरेन वट्ट कितले राष्ट्रीय पक्षांक भारत वेचणूक आयोगा कडल्यान मान्यता मेळ्ळ्या? प्रश्न परत एकदा आयकात. आता मेरेन वट्ट कितले राष्ट्रीय पक्षांक भारत वेचणूक आयोगा कडल्यान मान्यता मेळ्ळ्या? तुमच्यो जापो आमकां सोमारा मेरेन मेळूंक जाय. व्हॉट्सॲप नंबर 9999031950. हां 9999031950. तुमची जाप धाडटना यादीन तुमचो नामो आणि मोबायल नंबरूय आमकां धाडात. ताच्या वयल्यान आमी तुमच्या लागीं संपर्क करूंक शकतले. कार्यक्रम आयकल्ल्या खातीर आणि हातून वांटो घेतिल्ल्या खातीर तुमचे उपकार. मतदाता जंक्शन सावन तुमचो निरोप घेवपाचो वेळ आयला. परतून मेळुया वेचणुका कडेन संबंधित एका नव्या आणि आवडीच्या विशया सयत. तो मेरेन नमस्कार. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले, वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम. मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन. मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन. ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी